बिरेस्तारा पोन्ने गोंया आंतरधार्मीक एकवटाचेर संवाद आयोजीत केल्लो. ह्या वेळार गोंयच्या वेगवेगळ्या धर्माचे प्रतिनिधी आनी आर्च बिशप हाजीर आशिल्ले. आरडीएक्स गोवा खातीर पोन्ने गोंयच्यान जोसेफ फर्नांडीस. आमकां सगल्यांक मेळटा. वेगळो जार करिनासतना तूं आमकां तें फावो करताय. ही आमची दोत्तोरी आनी तुवें रचलेली सगळीं रचना आमकां तुजो मोग दाखोवन दिता. तूं जावन आसाय मोगाचे सोरीचो ओरोम. आयज आमी तुज्या मोगाचेर नियाळ करूंक आयल्या. तूं कातीचो रोग पडनासतना, मनशांची जात ओदोरून पडनासतना तुजो मोग उक्तो करताय. तूं सुर्या सगळ्या मनशांचेर उदेंवसो करताय आनी पावस सगळ्यांचेर घालताय. Interreligious dialogue is not only discussion. It's also something that includes all positive and constructive interreligious relations with individuals and communities of other faiths, which is directed at mutual understanding and enrichment. All nations are one community and have one origin, because God calls the whole human race to dwell on the face of the earth. They also have one final end, and that is God, whose providence, manifestation and goodness and plans of salvation are extended to all, the whole of humanity. Dialogue is therefore an honest witnessing of our belief and a sincere listening to the belief of the other faiths. Respected gathering dignitaries, सबसे पहले जो थीम का फर्स्ट पार्ट है, God's love. God's love the people. ईश्वर खुदा ऑलमाइटी गॉड हमसे मोहब्बत करता है, प्रेम करता है. इसका प्रमाण, इसके एविडेंसेस क्या है कि वो हमसे, इंसानों से मोहब्बत करता है. इस वर्ष में हम सबके ईश्वर खुदा ने अपना एक बेनिफिशेंसी, अपनी मर्सीफुलनेस का एक छोटा सा इशारा दिया है.